Isaiah chapter 43 verse 4 and 5. तू म्हज्या दिश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोग करतां देखून हांव तुजे बदलाक मनशां दितां आनी तुज्या जिवा बदलाक राष्ट्रां दितां. भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा. Isaiah chapter 60 verse 1. ऊठ परसळीत जा, तुजो उसवाड आयला. सरीसपराची महिमा तुजेर परसळटा. Lamentation chapter 3 verse 22. सरीसपराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना, ताच्या काकुळतीक केदींच अंत ना. Luke chapter 6 verse 36. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुम्ही दयाळ जया. Tobit chapter 8 verse 17. तू सदैव कित्याक तू तुज्या भुरग्यांतय काकुळदार. Psalm chapter 127 verse 2. सकाळी फुडें तुम्ही उठशात, वेळ करून तुम्ही न्हिदूंक वेशात, घाम पिळून दिसपडतो ग्रास जोडशात, तरी सगळे व्यर्थ, कित्याक आपल्या इश्टांक सर्वेस्पोर न्हिदेन ते दिता. सिराक चॅप्टर 2 वर्स 11. कित्याक सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार, तो पातकां बक्षिता आनी कश्टांच्या दिसांनी निवारता. Matthew chapter 9 verse 32 and 33. जेजू आनी ताचे शीस भायर सरतना थोडे जण देवसार लागले का मोन्याक ताचे सरशी हाडून आयले. देवसाराक ताणें धांवडयतच मोनो उलोवंक लागलो. लोक सगळो विचमीत जावन म्हणालो, इस्रायेलांतान असलें केन्नाय पळोवंक मेळ्ळें ना. Exodus chapter 3 verse 7. आनी सरीसपरान म्हळें, हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचे दळदीरपण पळयलां. तांकां दगदितेल्या अधिकारांतल्यान सुटका मेळचे खातीर तांणी मारली बोब हांवें आयकल्या, तांची दूख म्हाका कळीत आसा.